बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नावी आमच्या देवा बापाची काकलूत सुम्या जेजूचो मोग आणि पवित्र आत्म्यांचो संतोष तुमचे सोबे आसूं. मोगाड बामणीनो आज मुंगडार देखून आमी हांगा आयल्या बायग्योन आंतोनीक मान दिवंक आनी ताचे मुखार आमच्यो विणवण्यो घालूंक. आमचे आवंडे आमची स्वप्नां सगळें जें कितें आमकां गरजेचें तें ताचे मुखार घालूंक आयल्या. पूण आज बायग्योंत आंकवार मरीक दोंगरावेली बायग्योंत आंकवार मरिया कार्मेल सायबीण हिचो सेवादोर कुकड आसा आमी कोत्ता आनी आमकां ही गरजेंत ही परब केरीत परब आमच्या आल्तारार ते वाटेन कार्म सायबिणीची मुर्ती आहा हो इमाज आसा आनी तिची विणवणी आमी मागून घेता आज. आनी आमकां गोंयकारांक ही परब केरीत परब ल्हानूच आसतना आमचे आवयन बापायन आमच्या गोड्यान बावतिजमाच्या दिसाक हें बेंतीन घातलें आनी आमकां आंकवार मरेक समोर पिली आनी तिची विणवणी आमकां मागूंक शिकयलें आनी देखून आमकां सगल्यांक ही परब एकदम गरजेची आनी म्हत्वाची तिची विणवणी मागूंक. बायगोंत आंतोनीची मागता आमी आनी तिची मागता आनी तिची आनी बायगोंत आंतोनीची विणवणी मागूंक आमचें क्रिस्ती जिवीत बरे भशेन जिवंक देवाचेर ओदीक आमी पातयेवन रावंक आमकां कृपानी बोड ह्या मिसान मागून घेवया. आनी मिसाची बेट देवाक मानता तसली जातली जाल्यार आमचें पातव गुडकून घेवन देवा लागीं आनी एकामेका लागीं बोगसणें मागुया. हांव पातकी सूर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा बोडिनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मनांत चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो बोव व्हड अपराध. ह्या पासत बायग्योन सदांच सांकवार मरीक सगल्या देवदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा बोडिनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सूर पदवेदार देव आमची काकलूट करूं आमची पातकां बोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावूं. प्रार्थुया. आपलो जोल दीस समोरून तोल्या थॉमस मास्करेनेस हाचे पासो ते मिसाची ते सावमी भेटयता आंकवार मरेचे विणवणीन देवान ताचेर कुडी आत्म्याची भलायकी ओतोवची म्हूण. तेच भाशेन आज सगलीं जी आंकवार मरेचें नांव घेतात
तांचे पासत मागुया जायतीं जाण मेलिटो कार्मेलितो मेलिटो मेलिता मागीर कार्मीन कार्मेलिनो म्हाका सगल्यांक तांचो उगडास करुया कित्याक आंकवार मरेची नांव घेवन तांच्या आवय बापायन तांकां वाडयल्यान तिची विनवणी तांच्याय जिवितांत येवं आनी आमच्या कुटुंबांनी तिची विनवणी घेवन आमची कुटुंब अदीक पवित्र करूं म्हूण मागुया. आज कार्मेलीत संस्था आपलो कितें दीस समोरमता. कार्मेल दोंगरार ही संस्था सुरू जाली. आमच्या गोंयांत 3 कडेन आहात. कार्मेलीत पाद्री म्हापशा आहात, मडगांव आहात आनी शेळी आहात काणकोण. तांचे अर्दी पासत मागुया आनी जो बरो वावर हे पाद्री कोत्तात मोठवाशी ते तांचे पासत मागुया. सर्वेस्परा भोव व्हडत्या बापा, आदल्या कोरारान कार्मेल दोंगोर तुवें प्रवाद्याच्या मुण्यारपणान नांवांडलोय आनी नव्या कोरारान तुज्या पुताचे माई मारेच्या दर्शनान तुवें तो पवित्र केलोय. आवयच्या आदारान जेजूक एकवटून दिसान दीस अदीक पवित्रतायेच्या दोंगरार चडून वचूंक आमकां फावो कर. आमच्या स्वाम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो करो देव तुजे सवें पवित्र आत्मेच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. आमेन. जाकार्यास प्रवाद्याच्या पुस्तकावेलें वाचप. सियोनाचे दुवे गायन कर आनी खुशाल जा. ओ पळे हांव येतां, तुजें मोदें ठिकाण करूंक येतां असो उलयता तो सर्वेस्पर. त्या दिसा खूब राष्ट्रां सर्वेस्पराक एकटवतलीं. ती ताजी परसा जातली, पूण तो तुमचें मोदें ठिकाण करून रावतलो आनी दोलबारांच्या सर्वेस्परान म्हाका तुजेशी धाडला म्हूण तूं वळखतली. पवित्र देसांत आपलें दायज कशें सर्वेस्वर जुदाक सांबाळटलो आनी नव्यान जेरुसालेम आपले खाशेचें करून घेतलो. आख्खे मनशाकूळ सर्वेस्परा मुखार ओगे रावूं, कित्याक तो आपल्या पवित्र ठिकाणा थावन उठून येता. देवाचे उतोर्ये. देवाचे बरोबकार. आयकल्या देवाच्या उतराक आमचो सबाब गावून जातलो. गायनाचो अंक W16 पेज 272. Deva sove murgota, musuot musor vespora wakanda, mosha tarka deva sove murgota, tane langik sakunichin pishkali, soklo pinka makamagi mundolyo. Sorbolishtan makakeli oshapa, uvito chisoda ochita chena, mosot mosor vespora wakanda, mosha tarka deva sove murgota, mosot mosor vespora wakanda. Shatarka deva sove murgota, apli bhakti kurtolyata yosrodil, pinki kakluto yada koida, aplo polishta tu paru so
मोच्या तारका देवा सोवे मुरगोटा मोसोत मोसोर वेस्पोरा वाखंडा मोच्या तारका देवा सोवे मुरगोटा शुभ वर्तमानाक आमची कालचा मना तयार करूंक आमी सगळीं उबी रावया आनी गायन घेवया अंक B8 पेज 24. Sorvespora, 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 sui sui. Sorvespora, 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 sui sui. Gesù papace utotu, tacciamo gaci coborsan. Gesù calocan tu sguardo, anca papaci pavoche. Sorvespora, 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 sui sui. Sorvespora, 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 sui sui. सर्वेश्वर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका आसूं. जेजू लोकां कडेन उलयता आसतनाच ताची आवय आनी भाव भयण पावून सोरलीं आनी भायर उबी रावन ताचे कडेन उलोवंक सोदतालीं. पूण आपणाक ती खबर दितोल्या लागीं उलोवन जेजून अशें म्हणलें, म्हजी आवय कोण, म्हजी भाव भयण कोण? आनी आपल्या शिसांक हात दाखोवन म्हणलें, ही आसात म्हजी आवय आनी म्हजी भाव भयणां. कोणूय स्वर्गार आसत्या म्हज्या बापाची खुशी करता जाल्यार तो म्हजो भाव, ती म्हजी भयण आनी ती म्हजी आवय. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने. मोगाळ बांबडिनो, कार्मेल दोंगराची खबर आमकां आदल्या कोरारांत मेवता, जायते कडेन मेवता. राजाच्या पुस्तकांत पयलीं मेवता. पयले राजाचें पुस्तक 18 19 ते 20 वोळ. जेन्ना एलिजाक एक आव्हान पडलें, कुळ्या देवांचे प्रवादी ते बाळाक मानताले, बाळाक नमस्कार करताले. आनी एलिजू प्रवादी रागान बोल्लो, सर्वेस्पोर देव एकलोच देव आनीक हे प्रवादी कुळे देव. ताका आमी कुळे देव म्हणटा, कुड्डे न्हय, कुळे देव. आनीक तो रागाबरीत जावन ताणें एक आव्हान दिलें. हे कितलेशे प्रवादी आसले आनी तो एकलोच सर्वेस्पराचो प्रवादी. आनी ताका सगल्यांक कार्मेल दोंगरार आपयले आनी तांकां आव्हान दिलें, तुमी वेदी बांदात आनी उजो लायनाकात, पूण तुमच्या देवाक उलो मारात. आनी देव आहा जाल्यार तुमचो देव जाल्यार उजो धाडटलो. तांणी बोबाड मारली, आपले आंगवस्त्रां पिंजलीं, आपले कुडीक घावे घाले आनी भाशेन मागीत रावले उरतान उजो पेटोवंक, धाडूंक ना. मागीर ताणें वेदी बांदली, वेदीचेर जोडोव मांडलो आनी जायतें उदक घालें. उदकान बरुशी केली वेदी, उदक व्हांवतालें. आनी मागीर सर्वेस्परा लागीं मागलें, उजो धाड आनी दान हे वेदीचेर दवरलां, तें तूं मानून घे. सर्वेस्परान उरतान उजो धाडलो आनी हें दान मानून घेतलें. आनी मागीर ह्या
बाल देवाच्या प्रवाद्यांक जिवेशी मारले. ही मुख्य घडणी ह्या कार्मेल दोंगरार घडली. आनी कार्मेल दोंगरार देवान आपलें जोईत दाखयलें. हांव एकलोच सर्वेस्पोर देव, म्हज्या भायर आनी कोण देव ना, हें सोत कार्मेल दोंगरार उक्तें केलें. देवासोत आमकां सोमेस्तांक कार्मेल दोंगोर एकदम गरजेचो, जे सुवातेर देव आपल्या मनशांक राखता, देव आपल्या मनशांक सांबाळटा आनी देव तांकां वायट विघ्नांतले, नश्टांतल्यान, कुळ्या देवांतले वाटायता आनी जोयतीवंत करता. हें सोत आमकां उक्तें जाता. आनी मागीर एक कार्मेलीत, हांव म्हणटालो कार्मेलीत पाद्री वो मोठवाशी, ते म्हणटात ते एलिझेव प्रवादी थंय आसलो देखून तेवूय म्हणटात आमी एलिझेव प्रवाद्याक कडसून देंवन आयल्यात. म्हणजे नव्या कोरारांत मोठवाशी जिवीत बेनेडिक्ट 16व्यान सुरू केलें तेन्ना तो मोठाधिपती ह्या मोठवाशी जिविताचो ओस्तोमतेक उदेंतीक मोठवाशी म्हळ्यार बुद्धिस्ट मोठवाशी जिवीत क्रिस्तांवपणान हाडूंक ना, उदेंतीक बुद्धिस्तांनी हाडले. आनी थंय बेनेडिक्तान बायगेवन बेनेडिक्ट नॉर्चाचो ताणें हाडले. 11वेर आमी ताची परब केल्या. बायगेवन बेनेडिक्ट नॉर्चाचो, इताल्याचो ताणें हाडले ते. आनी कार्मेलीत मोठवाशी ते किरीत गंभीरपणान हें जिवीत जियेताले. सॉलिटरी मॉनस्टीक लायफ, एकलोच आपल्या कुडांत भोंवन रावन मागणें करून आनी एकलो आपलें खाण खावन अशे भाशेन जियेताले. मागीर जायतीं वर्सां उपरांत तांकां बाराबोर हाडपाक 13व्या शेंकड्यांत सायमन स्टॉक हो तांचो पयलो सरवडील ताणें सुरू केलें. म्हणजे सॉलिटरी लायफ आसलोलें तें बाराबोर मोठवाशी बाराबोर जियेतात. पूण थोडे तांकां म्हणटात आमी हर्मिट्स, एरेमीत म्हणजे एकलो जियेता, हर्मिट लायफ, आपआपलें जिवीत जियेता आनी मागणें करता. तें सोडून बाराबोर मागणें करूंक, बाराबोर जेवपाक, बाराबोर उपास करूंक आनी तांचें एकदम कोडेगान जिवीत. उपास जायतो आसलो तांचो, चड उपास आसलो. हें थंय सुरू जालें. देवाचें आसचणें ताणें अणभवलें. आनी हे मोठवाशी थंय जियेत आसतना तांकां सारासीन्स म्हणटात ते जायते त्रास करताले. तांकां जिवेशी मारताले आनी तांकां दुमाडो दिताले. सायमन स्टॉक जो तांचो सोर वडील आसलो आनी हे मोठवाशी थंय जियेताले, तांकां घेवन पालेस्तिनांतावन तो पडून आयलो, युरोपाक आयलो, इंग्लंडाक आयलो आनी मागीत रावलो. आंकवार मरेची शेकाय मागीत रावलो. तांबो नासतना मागतालो, सायबीण माय आमच्या संस्थेक सांबाळ, आमचे संस्थेचेर आड उपरां आसल्यात, देवदोर नासतले मनीस उपरां आसल्यात आनी आमकां मारून उडोवंक. त्याच दोंगरार ताणें सुरू केलें तें मागणें. ते आमकां मारून उडोवंक सोदतात, आमकां वाटाय. गुळे ताणें म्हटलें आसतलें जे भाशेन तुवें एलिजा प्रवाद्याक ह्या कुळ्या देवांच्या प्रवेदांक वाटायलो ते भाशेन आमकांय वाटाय. हें घोडी मागणें ताणें केलें आसतलें. आनी मागीर तो इंग्लंडाक आयलो तेन्ना आपल्या मोठवाशांक घेवन थंयसर इंग्लंडाक सायबीण माय दिश्टी पडली. ह्या तारखेर 16 जुलयाचे 1251 वर्साक. आनी ती म्हणूंक लागली सायमन स्टॉक भियेनाका. आनी सायमन स्टॉकाक एक वस्त्र दिलें. कार्मेलीत पाद्री आपलें वस्त्राचेर वयल्यान आनीक एक काप घालतात, फुडल्यान आनी फाटल्यान. तें बेंतीन तांचें व्हडलें बेंतीन आंगातान खाला आनी फाटल्यानूय घालतात. ते मागीर दुसरे संस्थेक ना. आतां कापुचीन आहात, दुसरे फ्रांसिस्कान आहात, ते होकोत आपलें ब्रावन वेस्ट घालतात. पूण कार्मेलीत आनीक एक घालतात, तें तांचें बेंतीन. म्हणजे उगडासाक
सायबीण मायने वॉस्ट दिलें सायमन स्टॉकाक आनी सांगलें हें घाल आनी हें घातल्या उपरांत आपूण तुका सांबाळटली राखतली आनी मरणाच्या वेळार तुका एक शांत मरण फाव करतली. ह्यो 2 भासावण्यो तुवें सायमन स्टॉकाक केल्यो आनी तेन्ना तावन ते कार्मेलीत तें व्हडलें वस्त्र घालता. मागीर तें मागीर धाकलें जालें. येदी व्हडलीं वस्त्रां घालून भोवंक जायना. मागीर तें बेंतीन जालें फुडल्यान आनी फाटल्यान आनी मागीर आतां दोरी. ती धाकटुली कुणां आंकवार मरेच्या वस्त्राची ती आमकां न्हेसयता आनी आमी बावतिजम घेतला ते दिसाक आमच्या आवय बापायन बावतिजम जाल्या उपरांत रोखडेंच तेच दिसाक बावतिजमाच्या दिसाक पाद्री लागीं मागलें हें बेतीन घाल म्हज्या भुरग्याक आंकवार मरेचो आस्रो मेळूं दी तिची सासाय मेळूं दी आनी सगल्या वायटा विघ्नांतले म्हज्या भुरग्याक राखू. ते पासत आमी तें घालता बेतीन घालता एक कुणां सायबिणीच्या आसण्यांची आनी सायबीण आमकां राखता सांबाळटा ताची आनी बरें मोर्न फावो कोत्ता ताची ती कुणां. आनी वस्त्रां गरजेची. 2 इश्टिण्यो जायते फावटी हांव पळयतां 2 इश्टिण्यो एकूच भाशेचे आंगोश घेतात एकूच भाशेचें मेटिरियल घेतात आनी एकूच भाशेचे ड्रेस करतात. हेची कुणां कितें आमची इश्टागोत एकूच भाशेचे ड्रेस आमी दोगांय घालता आनी एक भाशेचे ड्रेस घातले म्हणटूच आमी इश्टा म्हूण सोबे माजार दाखोवंक सोदता सगल्या दुसऱ्या इश्टांक आनी लोकांक आमी दोगांय इश्टां. इश्टागोतीचो बांदपास हे 2 इश्टिणी सोबेन दिश्टी पडटा. तेच भाशेन हें वस्त आमकां सायबिणीची इश्ट मित्रांक कोत्ता. सायबिणीचें वस्त आमी घातलें म्हणटूच ती लागीं आहा. हाचें पयलें वाचपो जकरियास प्रभादेवेले आमकां सांगता हांव तुमचे मदें बिराड कोत्तलो हांव तुमचे मदें सदांकाल आसतलो. हीं उतरां आंकवार मरेक लावूं येतात. तिचें आसणें सदांच आमचे बरोबर आहा. तिची सासाय आमचे बरोबर आहा आनी ती आमकां फुडल्यान आनी फाटल्यान राखता. हें बिश्तें वस्त न्हय. फुडल्यान शिपाय जेन्ना झुजाक वेतालेत तेन्ना दाल घेवन वेतालेत. हांगा दाल गरजेचें. हें दाल लोकडाचें दवरलें म्हणटूच कसलेय बाले आयले भायर मारतालेत. तेच भाशेन हें दाल फुडल्यानूय आनी फाटल्यानूय कित्याक दुस्मान जायते फावटी देंवचार फाटल्यान तान आक्रमण कोत्ता आमकां. फुडल्यान तो आयज बळवो कसो येता पूण फाटल्यान तान आमकां आक्रमण कोत्ता. ते पासत सायबिणीचें वस्त तुका फुडल्यानूय राखता तुका फाटल्यानूय राखता. तुका कोणें वायट करचें न्हय आनी म्हजी विणवणी तुजे पासत सदांच आसतली. बायगोंत आंतोन आंकवार मरेचो व्हडलो भोगत आसलो. तिची भोगती तो व्हडा भावार्थान कोत्तालो आनी तिची विणवणी आपल्या जिवितांत मागतालो आनी पोरचे पासतूय मागतालो तिचे कळे. ते पासत आमकां आज आंकवार मरी आहा जी देवाची माता जी आमकां राखता सांबाळटा आमकां वस्त्रां दिता आनी फकत बायलेंच बेंतीनूच न्हय पूण कुरपेचें वस्त दिता आमकां. आपल्या मागड्यांचे वस्त्रान आमकां कुरपेन राखता सांबाळटा फुडल्यान आनी फाटल्यान आनी फुडल्यान आनी फाटल्यान राखून आमकां सगल्या वायटांतले नोश्टांतले वाटे जे भशेन कार्मेल दोंगरार ह्या नोश्ट्या प्रवाद्यांतले देवान इस्रायल पोरजेक वाटायली आनी जोयत दिले. तेच भशेन आमकांय तिचे विणवणेन ती वाटायता आनी जोयत दिता. सगले सांत भोक्त किरीत भशेन आंकवार मरेची कोलायेन भुक्ती करताले. देवासोद आज आमकां सोयक बायगोंत आंतोनीची विणवणी मागूंक आनी सायबिणीची विणवणी मागूंक. कालच्या दिसाक आमी बायगोंत बोवेंतुराची परब केल्या. बोवेंतूर ह्या 13व्या शेंकड्यांतलो मोठवाशी. 1251 वर्साक सायबीण तरी सायमन स्टॉकाक दिश्टी पडली. ताचे उपरांत आनी 7-8 वर्सां उपरांत ताणें आपल्या मोठान सांगलें
आयमोरीच्या वेळार गांठ मारची सगळ्या मोठांनी तांच्या मोठांनी गांठ मारची फ्रांसिस्कान मोठांनी आनी थंय तावन ही आयमोरी सुरू जाली कित्याक ताचें म्हणणें अशें आसलें घोडेक सांजेच्या वेळार हो बोडवो आंकवार मरीक सांगूंक आयलो ही खबर दिवंक आयलो आनी ते पासत तेदना तावन 13व्या शेंकड्यान तावन आमी आयमोरी मारता पूण मागीर 3 पावटी ती मारूंक फरमायलें कित्याक हे मोठवाशी 3 पावटी मागण्यांक येतालेत सकाळीं मागण्यांक येतालेत दनपारच्या मागण्यांक येतालेत कित्याक मोठवाशी जिवीत तशें आनी सांजेच्या वेळार सकाळचें प्रार्थन दनपारचें प्रार्थन सांजेचें प्रार्थन आनी ते पासत ही मागीर संवय जाली सगळे कडेन मोठांनीच न्हय इगोर्जांनी आनी कॉपेलांनी लेगून ही आयमोरी मारूंक अदी करून सांजेची बायगन बोवेंतुरान सुरू केली ते पासत ती फेस्तां बायगन बेनेडिक्ट बायगन बोवेंतूर आनी आंकवार मरीची आज परब आमकां आंकवार मरीचे भोगतीची खबर सांगतात हे बागेवन आंकवार मरेक लोप दोले आनी आंकवार मरीची विणवणी आपल्या जिवितान मागून घेवन पवित्रपण ताणें जोडून घेतले हो आयचो विशय होच आंकवार मरीची सासाय घेवन तिचो आदार घेवन आमी पवित्र जावं आनी ती आमकां सांबाळूं आनी पवित्रपणाची पावलां आमच्या जिवितांत मारूं आमकां मार्गदर्शन दिवं ते पासत गिया सायबीण आमकां मार्गदर्शन दिता कार्म सायबीण एकूच सायबीण ती आमी तिका वेगवेगळ्या नांवांनी उलो मारता कार्म सायबीण आमकां सांबाळटा आपलें वश घालून आनी गिया सायबीण आमकां चलयता हे वाटेन वचूं तर हे इगोर्जेंत आमी येता तेन्ना बोगोर बोगोर आमी कार्म सायबीणचेर नदर मारता तेन्ना आमकां उगडास करून ती तुका हांव राखतां सांबाळटां तुका हांव वस्त्र दितां हें वश घेवन खुशाल जाव आनी तुज्या जिवितांत पवित्रपणाची पावलां मार हें वश दिता तें आमकां वायटांतली निवारूंक आनी पवित्रपणाची पावलां मारूंक हो जेजू जो आंकवार मरेक जल्मलो आनी जो जेजू आयच्या शुभ वर्तमानांत आमकां सांगता म्हजी आवय म्हजी भाव भयणां ही ती जी म्हजी खुशी कोत्तात ताणें बापाची खुशी केली तो ह्या आल्तारार येतलो तुयंतान आमच्या काळजांत तो येतलो आमच्या काळजांत रीग घेतलो आनी आमी पवित्र जावंक आमकां आदार दितलो तो रेंच देणे आमकां सोमेस्तांक आयच्या दिसाक मागून घेवया सगळीं आमी उबी रावया आनी आमची इंतेसावां हे वेळार आंकवार मरेच्यान बायगोंत आंतोनीचे मजतींत देवा मुखार उबारुया आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आपले पोरजे सवें दया मोया दाखोवंक आनी मोगान आपल्या शेलयां सवें वागोवंक तांकां बापाचो आदार मागुया जेसूच्या नांवान बापा मागणे कोता तुका जेसूच्या नांवान बापा मागणे कोता तुका आमी सगल्यांनी मोगाची आज्ञा सोजमून कसलीच अंतर करी नासतना मनीसपणाच्या नात्यान सगल्या दाय दया दाखोवंक आमकां बापाचो आदार मागुया जेसूच्या नांवान बापा हे मागणे कोता तुका जेसूच्या नांवान बापा हे मागणे कोता तुका ह्या मिसा बलिदानान आपले इतेसां भेटयलोल्या थॉमस मास्करेन्यस वो जो आपलो वाडदीस मनयता ताका बरे भाशेन सांबाळूंक
आनी साबार कुडी आत्म्याच्या देण्यांनी बरो म्हूण बागयो तांतुनीचे विनवणेन बापा लागीं मागुया. जेसूच्या नांवान बापा हे मागणे कोतां तुका. जेसूच्या नांवान बापा हे मागणे कोतां तुका. बापा मोगडा, तुजे मुखार तुज्या पुताचे आवयचे विनवणेन आनी तुज्या भोगता आंतोनीचे विनवणेन आमची ही ते संवाद तुजे मुखार मांडल्यान ती आमच्या काळजा मनांत आसात ती आमी आज मागूंक आयल्या ती सगळीं तूं स्विकार कर आनी तुजी दाराळ कृपा आमचे देवन पवित्रपणाची पावलां आमच्या जिवितांत मारूंक आमकां आदार दी. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. आमची दाना याज्ञिकाच्या हातांत भेटताना आमी कायन घेवया. अंक C30 पेज 41. भयणीनो आनी बाबांनो, आमचें बलिदान सोर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें साव मूळ मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आपले पवित्र सभेचे आदबाक सर्वेस्पोर मानून घेवन. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या एकाच पुताचे आवयचो भोगतीन उगडास काडून आमी तुका हें बलिदान भेटयता. ताचे उदेशी तुजे कुरपेच्या आदारान आमीच तुका मानता तसलें बलिदान सदांच जावंक निर्मी म्हूण नम्रतायेन मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेश्वर तुमची सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वयोशे आमी करूंक पावता. सर्वेश्वरा पवित्र बापा, सोर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा, सोर काडे आनी सोरताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. ओ कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो भोवमान फाव आसतले नित्यांक वरी मरेक आमी नमान करतना एका ताळ्यान आमी तुका वाकाणटाव, तुका वोन दिताव, तुजी किर्ती परगडटाव. आपल्या आंकवारपणाची व्हडवीक सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासनीक प्रकाश तिणें संवसाराक फांकयलो. तो जेजू क्रिस्त आमचो स्वामी. ताचे उदेशी देवदूत आनी सर्गींचो सगळो दरबार तुजी तोर मोहिमा वाकाणटात. तांचे सांगाती आमचेय ताळे मेळून आनोदान आमी तुजी स्तुती गायता.
सर्वेस्पराची नावी येतात ताकासून उत्सर्गी तुका बापा खरोच तूं पवित, तूं सगल्या पवितपणाची जोर तुज्या पवित आत्म्यांक धाडून इंदेणी पवित कोर म्हूण आमी मागतां. जावं ती आमकां आमच्या स्वाम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या दोन दुतांक दिवून मुळें. ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समोर पुंची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणीं काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या दोन दुतांक दिवून मुळें. तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणी कोराराचें हें रगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासा करात. Bavartaco good porgo tuya. Sumia Jesu, tuce morona miso morogda. Sumia Jesu, tuce puno जीवन por porgda. Sumia Jesu, tuce बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी ओ जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावकलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितमेचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या पाप साहेबाक, फिलीप आमच्या बिस्पाक आनी सगल्या मोठवाशी तशेंच यात्निकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगान वाडय. आमा सोमेस्तांचे हांगासर आयचे दिसा हे वेदी भोंवतणी जमा जालोल्यांची दया कर म्हूण मागता. आंकवार मरे देवाचे माये संगाती, तिचो निर्मूळ पोती बायगेवन जुजे, बायगेवन दोरदुता, बायगेवन आर्कांज मिंगेल, बायगेवन आंतोन आमच्या आस्कऱ्या, बायगेवन सेवाज आमच्या दोन प्रांताच्या आस्कऱ्या आनी सूर काळी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बराबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. पुनर्जिवंतपणाचो बरो वसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावभयणीची काकलूट कर तांकां आनी तुजे इश्टा गोतीन दोतोरलेल्या सोमेस्तांक तुजें पोरजोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगता, त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोदवेदार बापा, सोरवंदनानी वैभव तुका सासनांच्या सासना. आमच्या सोडवणाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलें प्रार्थन आत जोडून धीर घेवन आमी सगलीं बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा सुर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं,
तुझी कशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चिंतलेल्यांक बक्षितांव. तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ठालनीन पडोवंक दिवं नाका, वायटांतली आमकां निवार. सर्वेश्वरा, वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान रेखतांव. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सूर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी, पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाची आसा. स्वाम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोरदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. स्वाम्याची शांती सदांच घाल तुमचे सवे आसूं. माई मोगान एकामेकाक शांतीची खुणां दियात. देवाचे शिवे संवसाराचे पाप काडटले आमचे काकूर. देवाचे शिवे संवसाराचे पाप काडटले आमचे काकूर. देवाचे शिवे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती. ओ आसा जेजू देवाचो मेंढरो संवसाराचे पाप काडटा तो. हे मेंढ्याच्या जेवणाक आमंत्रण दिलोली आमी सगळीं सुभागी. The Holy Communion is reserved to those who are baptized in the Catholic Church and those who remain in communion with the Catholic Church to the reception of other sacraments. If there is anyone present here who is non-Catholic, a person belonging to other faith or to no faith at all, please do not come forward with your open hands to receive the sacred body of Christ. Despite our telling people, just come forward. So our ushers, please take note. If you see strange persons here who don't know to participate properly, please do not allow them to receive communion. जेजूक आमच्या काळजांनी शोक वताना आमी गायन घेवया अंक D7 पेज 50. Dievsat nam očače kar, liplolo udjaruba, tane vadle bukelja, priyog dile tane lyak, tasu maimo, mitmer nashilo, tasu maimo, mitmer nashilo. Tasumaimu nikmena shilo, Tasumu nikmena shilo, Tasumaimu nikmena shilo, Tasumaimu nikmena shilo, Tasumaimu nikmena shilo, Tasumu nikmena shilo. Sangha di dunia sakra, eka shonang bosoli, sugli puri devachi, tatso maimo mitmena shilo,
नाशिल्लो ताचो मायमोग नितमेर नाशिल्लो ताचो मायमोग नितमेर नाशिल्लो ताचो मायमोग नितमेर नाशिल्लो ताचो मोग नितमेर नाशिल्लो. उबी रावया, प्रार्थुया. सुर्गींच्या बापा, तुझ्या पुताचे आवयचो उगडास काडून ह्या पवित्र जेवणान आमी वांटो घेतला आनी ताचे उद्देशी आमच्या सोडवणारा जेजूच्या जिवान तुवें आमकां भरलें. आंकवार मरेची देख घेवन आनी तिच्या आदारान त्या जिवान दिसान दीस ओदीक भरून पवित्रपणाची पावलां मारूंक आमकां आदार दी. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. सुरवीश्वर तुमचे सोबे आसूं. सूर पदवीदार देव बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात, जेजूचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे बरोबकार. बागिवोन आंतोनीची विणवणी मागूंक मागणें. भाग्यवंत आंतोन, तुज्या नांवान आनी तुजे विणवणेन देवान केलोली विजमितां आयकून व्हडा बरवंशान हांवूय तुजे फुड्यांत येता आनी तुजी दोयाळ नदर म्हजेर घाल म्हूण खाल ते पडी मागता. नोमान तुका भाग्यवंत आंतोन, निर्मळकायेच्या लिली फुलां. नोमान तुका जाणवायेच्या सागोरा. नोमान तुका प्रिती मोगान पेटलोल्या शिव वर्तमानांच्या धर्म दुता. कोर म्हजें जिवीत नितळ निर्मळ. बोर म्हजें मन जाणवायेन. पेटोय म्हजें काळीज प्रिती मोगान आनी सर भोंवतणी म्हज्या कोरण्यांनी देवाचें उतर परगटूंक म्हाका शिकय. ए देवाच्या इश्टा, हांव पातकी आनी गुन्यांवकारी म्हूण तुजे उजीर ओळखून घेता आनी म्हजें कोंती बरीत काळीज तुका उक्तें कोत्ता. आनी तुजे वेंगेंत आयलोलो तोच बाळोक जेजू तुजे विणवणेन म्हाका बोगसणें दितलो आनी गरज त्या कुडी ओतमेच्या देण्यांनी म्हाका बोत्तलो म्हूण आस बाळगिता आनी बरवंशान रावता. भाग्यवंत आंतोन, दुखेस्तांच्या बुजवंडारा तुजी दोयाळ नदर म्हजेर घाल आनी म्हजें दोळडीरपण आनी उपद्रे, म्हजे हुस्के आनी कोंती, म्हज्यो भिरांती आनी आकांत पळय. तुजे वेंगेंत आसतल्या बाळका जेजूक म्हज्यो गरजो उक्त्यो कर आनी मेळोवन घे म्हाका उपकार आनी म्हज्या हुस्क्या कोंतींतलोय म्हाका निवार. हे वेळार तुका जाय तें भाग्यवंत आंतोनीच्या फुड्यान घाल.
ओर चोरयांच्या बागयोन तांतून तुका उलो मारतोल्यांक तूं ना म्हणोनाय, पूण तांकां सदांच पावोवंक तूं राजी आसाय. तर तुजे पोदवेदार मजतीन एक काल्तिकायेचें क्रिस्ती जिवीत जियेवंक मेळोवन घे म्हाका निर्मळाय आनी कोनवळाय, तोंडाय आनी शांतताय, ल्हानविकाय आनी सुस्निकाय, गोठाय आनी जाणवाय. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांक राख आनी सांबाळ. तुजे विनोतीन जेजू सारकेले बरे गवळी ते जावंक निर्मी आनी तांच्या हातान घातलेल्या इंडाक स्वताच्या आनी उजवळाच्या मार्गार चलूंक तांचे खातीर तूं थांबनासतना विनंती कोर. आमेन. Santa Toni, Utsuriacia Bogda, Portugal, Zotunut Mortota, Tucia Gronta, Barocisu, Raya Zorasa, Tucia Gronta, Kelta Bogda, Barocisu.